नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी घेतात ज्या गजालीचेर सद्याक वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर बोवाळ पडला ते नोकऱ्यांचें राजकारण आणि हांगा आमचे कडेन 3 मनीस आसात तांचे कडेन आमी उलयताले आनी नांव ती बाब एक गजाल ह्या मदीं कितें तरी बीजेपी काँग्रेसीची डिस्कशन जालें आनी तुमी खुशी पडले एक गजाल ज्या गजालीची तुमी आतां जें कितें केलां दोतोरान सांगलें ओके इरेग्युलर आसा आनी कितें तांचे गव्हर्मेंट येतकीर ते चवकशी करतले तुमी जी कितें चवकशी केल्या तातूंत भितर तुमकां कितें इरेग्युलरिटीज सापडल्यात कितें सापडलां वॉट इज इट एक्झॅक्टली दॅट वी वॉन्ट नाही ताणी जेन्ना आमचे कंप्लेंट घेवन आयले त्या वेळार ताणी एक स्पेसिफीक पॉयंटाक सामकें रिफरन्स केलें ते म्हणटा फाटल्या 4 वर्सांत कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो आनी ह्या 3 म्हयन्यांत कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो ताची त्यो आमी शहानिशा केल्या काय म्हणून आमी हरशीं आमी एडमिनिस्ट्रेटीव वाटून केन्ना पळोवंक शकना आतां आचारसंहिता लागू जाली म्हणटकीर आमकां तें पळोवचें पडलें पळयतले जाल्यार मागीर जेन्ना आतां रिपोर्ट्स आमकां येले रिपोर्ट सगळे एक खटकपाची गोश्ट आमकां सामकी लक्षांत आयल्या खटकपाय सारकी म्हणजे कारण तुमकां खबर आसा आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतली कामां विमा कशीं आसता ती बहुतेक सगळ्यो नोकऱ्यो त्यो तांचे ऑफर्स ऑफ अपॉयंटमेंट किंवा हें म्हणटा चडश्यो 21 तारखेकूय दिल्या म्हणजे ते ताजेर तांचे आमकां प्रश्न आसा ते म्हणटा 21 तारखेचो हें दिवपाक 21 तारखेक इतलो स्टाफ तुमचे कडेन आशिल्लो इतलें सगळें करणं शक्य आहा काय म्हणून खरें म्हणजे आमचो नाइलाज आमी काय ताजेर उलोवंक शकना पूण पळोवंक वचत जाल्यार अशें दिसता कारण जितले आमी सगळे डिपार्टमेंट तुमी कितें उलोवपाक शकना तुमची कोड ऑफ कंडक्ट 24 तारखेच्यान हय 24 तारखेच्यान सो 24 तारखे पयलीं जें कितें करता ताजेर तुमी कांय करपाक शकना म्हणजे सगळे आमकां नो ज्युरिस्डिक्शन ना एब्सोल्युटली आमकां ज्युरिडिक्शन ना जे असो कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जाला तेन्नाच्यान आमी आमचे हे कॉमेंस केला आनी तुमकां खबर आसता 24 तारीख शेनवार 24 तारीख शेनवारीचो कोड ऑफ कंडक्ट हातून आयला 23 तारीख पर्यंत कितें घाल ताजेर आमी कसलो विचार करूंक शकना जरी ताणें 21 तारखे 21, 22, 23 तारखे फक्त एकूच गोश्ट खटकपाची कारण 21 तारखे जरी दिलें आसताणें ताजे उपरांत आमी ते इलेक्शन कमिशनाक धाडलें तांचे कडल्यान कितें मार्गदर्शक तत्वां मागून घेतलीं बाबा अशें करचें ना करचें ताणें आमकां कितें सांगलें की जो जितलो पळय हें केला ताजेर तांकां होल्ड दवरपा जाय ताजे फुडले कसली गोश्टी करच्यो न्ही जेन्ना पयर अकस्मात ताणें जेन्ना हेल्थाचें आमकां हें दिलें ते सकयल आमकां की ताजे फुडले पायरेचेर ते वता एक्सेप्टन्स ऑफ म्हणटकीर नॅचरली खंय तरी आमचो मोराल आमकां सांगता की तुमी बाबा ताजेर कितें तरी एक्शन घेयात म्हणजे त्या प्रमाणे फ्लायिंग स्क्वॉडान कितें एक्शन घेतली ती आमी एक्शन आमचे कडेन पावलेत ना प्रश्न तो न्हू प्रश्न ते जे सांगता की 21 तारखेर ताणें सिलेक्शन केलें आनी अपॉयंटमेंट दिलो म्हणून तें तर खरें जाल्यार द रियल एविडन्स of postal dispatch has to be checked because that will tell you when the appointments were done and that is done not even for election. ना पळय दोतोर आमी पयलीं सांगलां की हातूंतले मॅक्झिमम जास्तीत जास्त ह्यो हँड डिलिव्हरी आसात थोड्यो कितें तरी हाताच्या बोटाचेर मेज पळय इतलोच फक्त पोस्टांची hand deliveries is unacceptable in government jobs. No, why government officer can't make a hand delivery? No, you have to also post. You can give hand delivery, but along with this, you have to post. But hand delivery is more reliable because he signs and takes it. No, there's no evidence. No. He signs and takes it. The only evidence is when you have given the letter of appointment is through AD. Every government appointment letter is through AD. Yes, if you are want to show that you have done the job. ना बरोबर कारण ते म्हणतात ते बरोबर कारण तुम्ही 21 तारखेक दिला म्हणून हँड डिलिव्हरी म्हणून सांगू शकतात ताची एविडन्स कितें आसा काय म्हणटा 21 तारखेक दिला म्हणून मजानी फाटले डेट कारण तांचे मुख्य मुद्दो असतो तो म्हणटा फाटले डेटीन दिला ओके तू 24 तारखेक लेटर दिला आणि 22 तारखेची साइन घेतली बरें दुसरें आसा ताजे बरोबर दॅट इज व्हॉट यू आर तुम्ही समज 21 तारखेक किंवा 23 तारखेक दिला अशी धरी आमी धरून वतात की 21 किंवा 23 तारखेक तुम्ही दिला 24 तारीख शेनवार 25 तारीख काय तर 26 तारखेक जॉइन जावपाक जाय सगळे 26 तारखेक जॉइन जाले तर हातान जेन्ना घेतले तुम्ही 23 तारखेक तुम्ही जॉइनिंग दिवपाक अशें म्हाका दिसता हांव बाकीचें सांगू शकना पूण ते जर दिले ते ताणें जॉइन जावपाक जाय ओके हातून खंय तरी तफावत आणि हे प्रत्येक इतले तांचे कॉन्स्टंट मॉनिटरिंग आसता की प्रत्येक गोष्ट आमकां आमकां हाडून दाखयतात की बाबा हे तुमी हे केलें तें बरोबर न्ही कारण 23 तारखेक दिला ते अजून पर्यंत जॉइन जावना आय विल गो स्टेप फर्दर गेले 4 वर्सां 3 म्हयने सोड गेले 4 वर्सां ताणें अपॉयंटमेंट दिल्या पळय तितलेच आर दे ऑल गिवन बाय हँड ऑर बाय डिस्पॅच हो सारको आजो मुद्दो आदले ज्यो गजाली तुमी पळोवंक शकता हितून गमता हाव द गव्हर्मेंट फंक्शन्स because government is to function by certain principles, but then there is a way of government should function. Now, last 4 years, when you have given the appointments, have you all given by hand or you have dispatched? पण ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक आमकां सध्या तरी अधिकार ना कारण आमी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जेन्ना येता तेन्नाच आमी हातून मदी ना तुमकां अधिकार आहा कित्याक जेन्ना ते सांगता की हातीन दिल्या म्हणून तुमच्या इंचारपा जाता की हेजे पयलीं तुमी अपॉयंटमेंट दिल्या ते हातीनूच दिल्ले काय म्हणून सगळे ना पळय आमी आमचो पार्ट केन्ना आमी वेन वी शूड प्ले अवर रोल फक्त जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट येता तेन्नाच
म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टाच्या हातून जे कितें जाल्लें आसा तितल्याच्योच आमगे इन्व्हेस्टिगेशन पावर आसा आमकां जुडिशियल हाचे भशेन फाटल्यो इन्व्हेस्टिगेशन बेसिकली जर तुम्ही जे सांगतात आणि ते सांगतात त्या हातूंत भितर हँड डिलिव्हरी बिकम्स एन इश्यू ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग की पोस्टान जर धाडली जायत जाल्यार ज्या दिसाक लेटर धाडला त्या दिसाची डेट थंय पोस्टाक मारचीच पडटा प्री डेटेड घालची पडना घालपाक शकना वेरेज हँड डिलिव्हरी जर दिली जायत जाल्यार जेन्ना तो एक्सेप्टन्स सिग्नेचर घेतलो तो खंयची फाटली डेट घालून आपल्याक त्या डेटीक मेळून यू कॅन पुट अ डेट ऑफ 6 months बिफोर या खंयची घालपाक एक्झॅक्टली लायक दे आर डुईंग 21 तारखेक तुम्ही इंटरव्यू घेतले आणि सिलेक्शन जर केलें तो 22 तारखेक घालपाक शकता तो 23 तारखेक घालपाक शकता कित्याक 24 तारखेक कोड ऑफ कंडक्ट आयला एक्झॅक्टली आणि तो शेनवार आशिल्लो एनिवे सो दे आउट ऑफ क्वेश्चन सो तुम्ही आता जो पुट ऑन होल्ड म्हणून जो केल्यात तो सगळी इरेग्युलर दॅट इज वॉट आय वॉन्टेड टू नो ना आमी रेग्युलर इरेग्युलर वचना आमी फक्त पळयतात जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आयलो ताजे उपरांत जर तुमी दिल्यात जाल्यार आमच्या मतान इट इज इन्फ्लुएन्सिंग द वोटर्स इट इज इन्फ्लुएन्स द इलेक्टोरेट आमचे गायडलायन सांगता की ताजे उपरांत जे कितें केल्लें आसा तें इट इज इन्फ्लुएन्सिंग द इलेक्टोरेट आनी जाचेर आमी बंधन हाडप आमचें काम आसा की ताजेर बंधन हाडप म्हणून आमी फक्त सांगता तुमी तितले मागीर दियात कित्याक आमी खंयच सांगूं ना खंयच्या हाचेर सांगूं ना की आमी त्यो नोकऱ्यो बरखास्त केल्या आमी रद्द केल्यात अशें म्हणून खंयच सांगूंक ना आमी फक्त सांगलां की जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन जाय सर तुमी त्यो कीप इट ऑन होल्ड स्पेसिफीक सांगलां कीप इट ऑन होल्ड म्हणजे जर तुमकां हे इतलो तेंप तुमी रावले समजा तुमी सांगता तशें कॅबिनेटान म्हणटा तूं केन्नाच्या नोकऱ्यो तयारी करीत आयले सगळे प्रोसिजर्स केले आतां इतलो तेंप जर गेलो जाल्यार 1-2 म्हयने फुडले नो आय हॅव अ पॉयंट देर बिकॉज ड्युरींग इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट गव्हर्नमेंट कसल्याच तरेचे पॉलिसी डिसिजन घेवपाक शकना बरोबर सारकें हांगा गव्हर्नमेंटान पॉलिसी डिसिजन खूप पयलीं घेतिल्लें टू रिलीज सो मेनी जॉब्स करेक्ट So that policy decision now all the authorities are implementing. Even there is a bar on implementation. फाल्यां तुमी सांगतले no implementation to what extent? I cannot select a person. बरोबर Definitely cannot select a person. बरोबर No government can select a person when election code of conduct is there. त्यांना करपाक शकना 24 तारखेच्या पयलीं सिलेक्शन बसून जाला 24 तारखेच्या पयलीं लेटर ऑफ ऑफर्स बसून दिल्यात फुडलो प्रोसिजर तुमी कित्याक होल्ड करून दवरतात just because of your election somebody is in need of a job प्रश्न नो you cannot conduct interviews I'm not saying about interviews no I'm saying जे interviews conduct केल्यात people are selected this may not even offer letters are given this may not affect election आमी एक सांगता तुका पळय ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिला न्ही आमी सांगता त्या हाजेर तुमी ते बंद दवरात कारण आमकां जाय की आमी ज्यो मार्गदर्शक तत्वां आसा ज्यो गायडलायन्स आसा ताजे प्रमाणेच आमी वतले so according कारण तुमकां खबर आसता आमकां विचारपी नाल्यार आनी कोण तरी आसा बरोबर I am just asking for my knowledge I'm just asking you to get things clarified okay I am not fighting on behalf of the government तुमकां एक सांगता पळय हातून जी तत्वां घाल्या त्या प्रमाणे समज तुमी एक टेंडर फ्लोट केल्लें आसत ओके या टेंडराक वर्क ऑर्डर दिली आसत आनी तुमी जर काम सुरवात करूना तुमी आतां काम सुरवात करूं शकना अशें म्हणून हातून आसा ओके म्हणजे टेंडर दिला तुमकां काम दिलें तुमकां सगळें खबर आसा आनी समजा काम चालू आसा जाल्यार ते कंप्लीट करपा जाता हय ताजे पयलीं समज जर काम चालू जालें आसत जाल्यार ते करपाक आनी समजा हांवें एक्चुअल रस्त्याच्या कामाक हात घालना पूण रस्त्याच्या कामाचे हांवें ऑलरेडी सामान सगळें मागोवन घेतिल्लें आनी आतां म्हाका काम सुरू करपाक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू करूंक शकना आय कॅन डू इट दुसरें तुमकां सांगता सो ऑल माय एफर्ट्स ऑल माय मनी गोज वेस्ट ना कितें आसा पळय आमी मिसइंटरप्रीट करता आमचो इलेक्शन लॉ जावं कोड ऑफ कंडक्ट हांगासर तांणी खंयच सांगूं ना तुमी जर पयलीं समज प्रमोशनाक आनी कोणा डीपीसी घेतलेले आसत वी अलाव इट दिस इज अ फ्रेश रिक्रुटमेंट डीपीसी म्हणजे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी एक बसता आनी समज तुमचे रेग्युलरायझेशन ताजे प्रमोशन आनी कितें जावपाचें आसत ड्युरींग कोड ऑफ कंडक्ट यू कॅन प्रमोट इट कोण सांगता जायना म्हणून जाता कारण मार्गदर्शक तत्वान ताणें सांगिल्लें आसा ओके म्हणजे हाजो जर आमी प्रत्येकाचे गोमटी धरता आनी पळयतात इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट घालो असो ताजो अर्थ जायना फक्त आमी कितें सांगता नवीन काय तरी करूं नाकात वीच वील इन्फ्लुएन्स द वोटर्स इन्फ्लुएन्स द इलेक्टोरेट न्ही नव्हती बाब तुमी आतां पळय स्थगिती दिल्या पळय हातून म्हाका अशें दिसता की तुमी योग्य सांगला आमी दिले ती स्थगिती हय तातूंत कांयच साध्य जायना कित्याक म्हाका कळ्ळां म्हाका लेटर जॉब आयला म्हाका लेटर आयला म्हाका जॉब मेळटलो तो आयला काय दिला कितें जावं दिला पूण हातून 2 गोश्टी आसा हातून तुका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आयला काय अपॉइंटमेंट ऑर्डर आयल्या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आयला जाल्यार कदाचित ती हांच्यानी होल्ड करता फाल्यां दुसरो गव्हर्मेंट येवंक शकता तो होल्ड करूं शकता So offer of appointment has no legal validity. ना काय ना कांयच legal validity. समज तुमकां पोस्टिंगाक लागून आयलें लेटर ऑफ पोस्टिंग म्हणजे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वेगळी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वेगळी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आयल्यार इट इज कन्फर्म्ड दी निमाणे तुमी 1-2 महिने फुडें जॉइन जावपाक कितें जाता आमी म्हणटा न्ही आमची एकूच मुद्दो आसलो हांगसर की बाबा जी कितें मार्गदर्शक तत्वां आसा कारण इट इज फॉलोड ऑल ओवर इंडिया
जेन्ना सगळे अख्खे हिंदुस्तान ते पाळटा ज्या ज्या जाग्यार इलेक्शन आसता थंय जाल्यार आमी हांगासर कित्याक फॉलो करचें न्ही. दुसरें आनी ते केल्यार तातूंत 2 फायदे आसा. एक म्हणजे तुजो जॉब तूं जाणा आपलो कन्फर्मडूच, मातसो डिले जालो 2 म्हयने जालो खंय जाता काय जायना. तुम्ही जेन्ना म्हणटा की जॉब कन्फर्म आसा म्हणून आजून काम जालां न्ही म्हाजें, तुम्ही हे स्टे दिल्या सगळी दिल्या काय साध्य जायना म्हणटा हांव. ना 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 ते आनी एक गजाल सांगतात जी लक्षात घ्या, ज्या हातूंत भितर तांचे हे जाता की म्हणजे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज नॉट लिगल, म्हणजे ताका लिगल व्हॅलिडिटी ना. जो पर्यंत अपॉइंटमेंट लेटर मेळना तो पर्यंत हांव म्हाका जॉब मेळ्ळो अशें समजुपाक शकना. सगळ्या लोकांक अपॉइंटमेंट दिल्यात फायनल अपॉइंटमेंट आमी जे पळय ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आमी होल्ड केल्यात किंवा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिल्यात त्यो आमी सगळ्यो होल्ड केल्यात. आनी हाज्या दुसरें आसा, सो बेसिकली फाल्यां खंयच्या पॉलिटिशियनान तुमी सांगलें की तूं भिनाका तुका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळ्या, सध्या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टा लागून ते मातशें थारावन दवरलां की परत इलेक्शन जालें की तुका ताची मुखालो प्रोसिजर स्टार्ट जातलो. इट हॅज नो मिनींग खरें म्हणल्यार, कारण ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर कॅन बी विड्रॉन इफ दे कम टू पॉवर दे आर गोइंग टू विड्रॉ इट. नो दोतोर, see, I cannot say if it's illegal. If it is illegal, like for example, see, no, I will tell you. Merits, like merits of who is no, worker. I will repeat. In the case of animal husbandry, will be a demerit after if you come to power. No. In the case of animal husbandry, there is blatant violation of the age. The age has been false. May not be all the cases, but few cases. Quite many. So in such cases, we have to go into it. Now, even in case of power. So basically, in case of power, I believe there are some people who can't even climb a meter. So we have to again maybe to undergo a test. So these things which are on the fitness and all, we may have to. What I'm saying that I'm not saying. So in nutshell, मुझे लास्ट 2 मिनिट उरल्यात, म्हाका तिगी जाण सांगात इन नटशेल त्या भितर तुमच्याकडे हांव लास्ट येता की जी नटशेल. So one more thing I want to tell. Yeah. I will ask you a simple question. Suppose you make a selection, everything you do, and even appointment order, and you have done it 6 months before, and you keep it and give it on the previous day of the election. Doesn't it amount to bribery? ना अश्यो काही गोष्टी आयल्या, But they can't do anything about it. न्ही अश्यो काही गोष्टी आयल्या की म्हाका सांग 2 महिने ते हें घेवन बसले, पूण ताजे उपरांत ते जॉईन जावना. फायनल ओवराक आतां जॉईन जावपाचो पयर हातूंतल्या हेल्थांतल्यान पळय हाडले म्हणटा. They can't join now. ना Exactly. They can't join. Because that amounts to bribery. लेटर न्ही अपॉइंटमेंट लेटर आयला ना, पूण तुमकां सांगता अपॉइंटमेंट लेटर 23 तारखे आयला, हांव 25 तारखे जॉईन जावपाक शकना. हांवें स्पेसिफीक आमी कमिशनाकडे गायडलायन्स घेतल्यात. तातूंत ताणें सांगलां स्टेटस को म्हणजे ज्या जाग्यार आसा थंयच ताणें उरूंक जाय. ते समज तांकां अपॉइंटमेंट दिल्लो सुद्दां आसत जाल्यार इलेक्शन जाय सर ताणें जॉईन जावचें न्ही. हातूंतल्यान न्ही, हातून फक्त पॅरामेडिकल ज्यो हे आसा तांकां एक्सक्लूड केल्ले आसा. दॅट इज एमर्जन्सी आनी ती गरजेची गजाल आसता. न्ही तें आमचे कडेन आसा तातूंत की बाबा यू हॅव क्लियर्ड इट ऑल्सो. हेल्थ डिपार्टमेंट यू हॅव क्लियर्ड ऑल्सो. कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणजे. ओके, म्हाका एकूच गजाल सांगात कित्याक म्हजे कडेन टायम कंप्लीट कांयच ना, आतां कंप्लीट टायम सोंपला त्या हातूंतल्यान की ह्या एक्झॅक्टली हाजो मिनींग कितें. तुम्ही जो पळय हें केला ताजो मिनींग कितें की यू आर नॉट कॅन्सलिंग दी जॉब्स, यू आर जस्ट पुटिंग इट ऑन होल्ड आनी मागीर ते परत सगळो प्रोसिजर सुरू करपाचो. दॅट इज द मिनींग ऑफ इट. आनी गव्हर्मेंटान हाजे नंतर कितें केलें जाल्यार तुमी कितें करतले बस. नाही हाजे कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत आमचो हे सोंपलो न्ही. आता तुमी इन्क्वायरी करतले, त्या इन्क्वायरी नंतर तुमी कितें करतले ना. इन्क्वायरी नंतर आमी ते रिपोर्ट गव्हर्मेंटाक धाडटले, त्याच बरोबर आमी इलेक्शन कमिशनाक धाडटले आनी इलेक्शन कमिशन कितें आसा ताजेर निर्णय घेतले. ओके, आमकां स्वताक हांगासर जावन निर्णय घेवपाक कसलो अधिकार ना. ओके, सो तुमचो हायकमांड आसा. हय ना प्रश्न कितें आसा, अनलेस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया expedites action against the directors, actually who is responsible for this is bureaucracy. They should be strict. Ministers may tell many things. Can you take action against bureaucracy? Those who are responsible? Of course. And if they are found guilty, you will take action against them? Yes, of course. Okay. मुझे आणि वेळ ना, सो आय एम व्हेरी सॉरी. वता लास्ट सोंपतना एक गजाल सामकी लक्षांत आयल्या आनी ती म्हणजे अशी की ज्या स्टेजीचेर जंय आसा थंयची थंय फ्रीज, जशें आमी एक फ्रीज म्हणून खेळटात, ल्हान भुरगीं खेळटा केन्नाय फ्रीज म्हणलें की फ्रीज जातात, तशे तरेन हे सगळी एक्शन कंप्लीट फ्रीज जातली आनी ताजी मुखावेली कसलीच गजाल जावची ना. ती सगळी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट सोंपतकर वा इलेक्शनाचो कंप्लीट प्रोसिजर जो म्हाका दिसता 11 मार्चाक केन्ना तरी सोंपता, 9 मार्चाक सोंपता, ताजे नंतर सुरू जातलो, ताजे पर्यंत काय जावचें ना. आनी ह्या गजाली भितर नोकऱ्यो दितना ज्या कोणी इरेग्युलरिटी केल्ली आसा त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाई जावपाक शकता अशी तरेची परिस्थिती आसा. तुमी तिगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी ह्या गजालीचेर उजवाड घालो म्हणून तुमचे उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.